इन्स्टिट्यूट मिनेझ ब्रागांझा ही गोव्यातली एक मोठी संस्था, म्हणजे कला आणि साहित्य या क्षेत्रात काम करणारी फार जुनीच मोठी संस्था. आणि याचे जे दरवर्षी आम्ही एक वीक साजरा करतो. एक वीक वेगवेगळे कार्यक्रम याच्यामध्ये आहेत. ते या महिन्याच्या 18 ते 24 तारीखपर्यंत हा आमचा वीक सेलिब्रेशन म्हणजे हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. नॅशनल बुक वीक सेलिब्रेशन. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम म्हणजे 18 तारीखला इनॉग्रेशन होणार आणि त्याच्यात सेंट्रल लायब्ररीचे जे क्युरेटर असतात सुशांत तांडे ते प्रमुख अतिथी असतात. आणि त्याशिवाय संस्थेचे मेंबर सेक्रेटरी आणि अध्यक्ष आणि बाकीचे जे इन्व्हायटीज असतात ते सगळे उपस्थित असतले. त्याच्यानंतरचो दुसरो दीस जो आसा तो रिस्टार्ट वन एक्ट प्ले इन मराठी. तातूंत एक सुंदर असे नाटकुले सादर जातले आणि ते माधुरी शेटकर, स्नेहल गांवकर आणि समीक्षा देसाई, ज्योती पंचाल ह्या कलाकारांनी तयार केल्ले आसा. आणि तो कार्यक्रम हो अतिशय उत्कृष्ट जाता, ताचोय बी लाभ घेवचो. ताज्या नंतर 19 तारखेक रजनीगंधा हो म्युजिकल प्रोग्राम आसा आणि एक ज्येष्ठ गायिका श्रीमती रजनी ठाकूर आणि तिजो ग्रूप हिंदी, मराठी, कोंकणी गितांचे सादरीकरण करतले. तो कार्यक्रम संध्याकाळी 5 वाजता सुरू जातलो. ताच्या नंतर दशावतारी हे नाट्य खबर आसतली की दशावतारी नाटकां फार पूर्वी गोंयांत सगळी कडेन जाताली. आणि 20 तारखेक हो दशावतारी कार्यक्रम नाटकांचो जातलो. तातूंत विजय गांवकर आणि ग्रूप वाळपयचे, विजय वैक ह्या असल्या नाटकांत काम करपी बरो कलाकार, ताजो ग्रूप हांगा येवन हे सादरीकरण करतले. ताज्या नंतर 21 तारखेक गोवन कोंकणी कांतारां गोंयचो एक नामनेचो हो विशय आसा. गोंयांत कांतारां ही खूब पयलीं पासून कांतारांची आमकां ओड आसा. आणि गोंयचो एक मोठो लेखक नावाजलेलो मनीस म्हणजे तोमाजीन कार्दोज हो आपल्या सहकाऱ्यांक घेवन हो कार्यक्रम हांगा सादर करता. सर, जेन्ना नॅशनल बूक वीक म्हणटा पळय, सो तेजे फाटले उद्देश कितें आसा हे करपाचें? हे बूक वीक सेलिब्रेशन करता आसतना म्हणजे गोंयांत जे रायटर आसात, आमचे रायटर, पोएट म्हणा, चित्रकार आसा, बाकीचे लोक आसात, तांकां सगळ्यांक हांगा संदी मेळची आणि तांची कला वाडची ह्या उद्देशान हो आमी सादर करता दर वर्सा करता. आणि ताजे नंतर 22 तारखेक जो आसा भावबंद हो कार्यक्रम आसा. आणि तातूंत कोंकणी कथा आणि कविता, मालवणी कविता हांचे हांगा जातले. आणि तातूंत वेगवेगळे अशे मालवणी कवी आसा भितर आणि गोंयचेय कांय कवी आसा. तातूंत 6 तारखेक ताच्या फुडलो कार्यक्रम हो 23 तारीख कॉन्फरन्स ऑन कोंकणी पोएम्स. कोंकणी ज्यो कविता आसा वेगळ्यो ताजेर गोंयच्यो कांय प्रमुख लेखिका, कवी म्हणजे किरण बुडकुले ही नामनेची एक लेखिका आसा
ती तातूंत वांटेकारी आसता. आनी शेवटचो जो दीस आसा फावंडेशन डे 24 नोव्हेंबर हो अतिशय म्हत्वाचो दीस आमी मानता. कित्याक ह्या दिसा ह्या संस्थेची स्थापना 153 वर्सां फाटल्यान पोर्तुगीज काळांत जाल्ली आसा. आनी ह्या दिसा आतां पर्यंत हांगा जे अध्यक्ष जावन गेले, जे बाकी उपाध्यक्ष जावन गेले किंवा सदस्य सचिव हे जे आसात लोक, तांकां आमंत्रीत करून तांचो भोवमान करपाचें अशें ठरयिल्लें आसा. त्या कार्यक्रमाक गोंयचे मुख्यमंत्री, आर्ट एंड कल्चरचे मंत्री आनी जी आर्ट एंड कल्चर ह्या खात्याची जी मुख्य अधिकारी आसा ती उपस्थित रावतली. आनी मुख्यमंत्र्याक आमी स्पेशल आमंत्रण केल्लें आसा. कित्याक हे जे आमचे मोठे साहित्यीक गोंयचे जावन गेल्या, जाणी ह्या संस्थेक योगदान दिल्लें आसा, तांचो सन्मान मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जावचो अशी आमची इच्छा आसा, अपेक्षा आसा. आनी मुख्यमंत्र्यांनी त्या दिसा येता अशें म्हणून सांगलां. जर ते गोंयांत आसत तर ते येतलेच. आनी तो एक मोठो दीस आमच्या खातीर आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.